एक हाऊस डेमोलिशनीचो इशू खूब गाजता. तुम्ही सरपंच, वॉट इज युअर व्यू ऑन दिस इशू? तुमचें मत कितें आहा ह्या विशयाचेर? ते आमकां ते कांय येवंक ना. ते कोर्टान ऑर्डर येयली आनी कोर्टान ते डेमोलिश केलें. आमकां कांय खबर ना. आनी अशें करपूय बी सारकें न्ही पावसा दिसांनी. तांकां मातशें एक लेटर म्हूण येवपा जाय आसलोली. आम डेमोलिश कोताय ते खूंय वचून रावपाक. सडनली वचून ती प्रेग्नंट बायल बी आसलेली. सडनली वचून ते डेमोलिश केलें आनी तेंगे सारकें हें केलें. आनी पावसान आतां पंचायतीची सरपंच तूं, तुमच्या सरपंच मेंबर आसा, सेक्रेटरी आहा, तुमच्या ज्युरिस्डिक्शनार म्हणजे असलें कितें जाता जाल्यार तुमकां खबर, पंचायतीक खबर घेवपाक जाय. पयलीं पंचायती खबर आसपा जाय न्ही, कळपा जाय. पंचायती गव्हर्मेंटान आमकां कोर्ट पासून ऑर्डर धाडटा जाल्यार पंचायती पयलीं हें करपा जाय. जाल्यार आमी कितें आजचोय तेंगे हें येयलें ते सडनली पंचायतीन हें केलां, पंचायतीन तशें आमकां कांय खबर ना. आनी आमकां खबर आहलो जाल्यार घडी आमी कितें एक्शन घेवपाचें तेंगे हें करपाक. पंच मेंबर आहा, पंच मेंबर देखून तेंगे हें करपाक सपोर्ट करपाचो. आनी आतां कितें आमकां करपा जाता, आमी पंच मेंबरांनी बॉडी मिटींगे डिस्कशन करून एक रेजोल्युशन घेतली, एक कॉमदारी मिटींग हें करतली जाल्यार लेटर करतली. तांकां सायडीन खंय कॉर्नराक एक 100 to 100 स्क्वेअर मिटर लुगार कितें दिन तांकां हेल्प करपाक. आयज सगळ्यांच्या मतीन म्हणटा तो एकूच मत आसा की कोर्ट ऑर्डर आसा कोमनीदाद प्रॉपर्टी एक देना इशू, पूण असले कितल्योच इल्लिगॅलिटी सगळ्यांक जाता. सो इल्लिगल लिगल म्हणून तांकां डेमोलिश करप हें सारकें? आमकां आज पासून इल्लिगल म्हणून खूंय केस येयला ना. कोमदादी आमकां आज पासून कांय येवंक ना. सो तुमच्या वेन्ना हितून इल्लिगॅलिटी बा कांय ना? कांय ना. आमगे सगळें सारकें आसा. सारकें आसा. ओके. आज पासून कंप्लेन कितें येवपा जाय न्ही इल्लिगल म्हणपाक, म्हळ्यार कांय येवंक ना. कंप्लेन बा कोणाचें कांय ना तशें? कांय ना. त्यार बेश्टे हें येता इंगूर हें आहा थिंगे तें सारकें न्ही. सो आतां हांकां तुमी पंचायत कशी हेल्प करूंक शकता? हाव पंचायत विल टेक गो फॉरवर्ड? कोमदादीक रिक्वेस्ट करपाक शकता तांकां सायडीन खंय एक सायडीन कॉर्नराक खंय लुगार दी म्हूण एक 100 जाल 200 स्क्वेअर मिटर आनी तांकां हेल्प करपाक आमी लेटर तुमी व्हेरीफाय तें जालें तें हांवें ज्या दिसा थिंगा सांगलां दॅट इज फेर. हांव दॅट इज फेर नॉट करेक्ट. तें मान्सून सिजना पळय तें डेमोलिशींग केलां तें सारकें ना. कित्याक आनी जेन्ना पळय ती डेमोलिशींग येयलां तेन्ना आमी मातशें तरी पंचायतान तरी हायलायट केल्लें जाल्यार सरपंच आसता आमचें तें आमकांय पळयता आसलें. आनी आमी त्या टायमार तरी वचोन न्ही एटलिस्ट ह्या टायमार कोण ना तरी आमी रिक्वेस्ट तरी करूंक शकतले. सो पूण आमी पयर तुमचे कडेन संडे उलयले, आयज ट्यूजडे, त्या दिसा सावन आयज पासून एज अ पंच मेंबर तुमी कितें केलें? आमी गेले हांवें सरपंचा कडेन डिसिजन घेतलें आमी बॉडी एक रेजोल्युशन घेया म्हणलें, कोमदादी धाडया म्हणलें आनी तांकां प्रॉपर्टीन कोमदाद प्रॉपर्टीन खंयचो जाल्यार एक पीस तेगे 200 तरी दिवचो. सो आतां तुमी मिटींग केन्ना घेतलें? रेजोल्युशन घेतलें तुमी? ना, आतां आमी सद्या रेजोल्युशन म्हणजे मंथली मिटींग घेवपाक पडटली. मिटींग जर ओके. सो मिटींग केन्ना आसता? मिटींग बाय सो तितून तुमी रेजोल्युशन घेतलें आनी धाडटले? हांव तेंका धाडटलें आनी कोमदादी रिक्वेस्ट करतलें. तूं कोमनीदादीनूय आहा न्हू? हांव कोमदादी ना. ओके. हांव कोमदादी ना. सो तुमी कोमनीदादीक रिक्वेस्ट करतले एज इट इज पंचायत लेवलार मेंबरांतल्यान म्हणजे तुमी तांकां तरी कितें दिवचो लुगार. सो तांकां तेंचे हें करूंक हें दिवचें ना तुमी एटलिस्ट बाबा तांकां तें ना तें हांव रिक्वेस्ट करता. आतां डेमोलिशन केलां पळय तें आतां डेमोलिशन केलां, फाल्यां तांकां लुगार देखून दिलो जाल्यार घर बांदपाक पंचायत हेल्प करूंक शकता तांकां? पंचायतान हेल्प करपाक हितून चोवपाक पडटलें कशी वस्तू हितून स्कीम आसता जाल्यार स्कीम आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली तें करपाक शकता. पूण ती अंडर एसटी न्हू, सो अंडर एसटी स्किमीन तुमकां मेळपा ना? एसटी स्किमीन आसा एसटी स्किमीन तेगे सगळे पेपर बसता जाल्यार तशें जाता न्ही. एक मिडियाचेर तेणें म्हणलां एसटीन पंचायता 5000 केले टॉयलेटी तेणी प्रोड्यूस करून नासतली न्ही सर्टिफिकेट. एसटी आसा तेंकडे? आसा तेंकडे आहा जाल्यार तेन्ना करून नासतली. आसा रिसीप्ट घेतलो दिलोलो हांवें? रिसीप्ट दिलो आसा. म्हणजे तो एसटी मग कशें करतले आमच्या स्टाफाक कळपाना न्ही. तेणें तो सर्टिफिकेट दाखयलें जाल्यार करतले न्ही तशें. पूण ते कडच्यान खबर नासतना 5000 कशें घेतले तूं म्हणटा जाल्यार? ना, 5000 जनरल आहले आनी एसटी तुगेले 2500 आहले. पूण फायनली कोण विचारता न्हू? ना, विचारलें मागीर तेका डेफिनेटली तो पेपरला पास. सो तेणी सांगूंक ना म्हणून तांकां तुमच्या पंच ऑफिसरांक ऑफिसर म्हणजे तांणी गेला आसतलें ते डॉक्युमेंट सबमीट केन्ना म्हणून तांणी गेला आसतलें.